प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो आमचे सांगाता आसा आनी तेचे हाजीरपण आमकां सोबीतकाय दिता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासूया. ओब्रमांत्र ओत्रमा सिखेत्र लांदेले हे तारा बात्र कोण ताला कियाराबा. लिब्रमांत्र ओत्रमा सिखेत्र लांदे. ग्लोरी आणि महिमा स्तुती आणि आराधना. ओब्रमांत्र ओत्रमा सिक्के रे बेरे बेरे बेशो बरो 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 बो. ओ हालेलुया मासोंत्र ओत्रमा सिक्के रे बेरे बेरे बे. लिब्रमांत्र लांदे. तिमोथी पाऊलची दुसरी चीट 2 अध्याय आणि 19वी ओळ आमकां सांगता. पूण देवान घाल्ली बुन्याद घट उबी आसा आनी तिचेर घाल्लो तकटो हो आपणाचे कोण ते देव वळखता आनी जो कोण सोमयाचे नांव उच्चारता ताणे खोटेपण पयस करचे. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 19. पूण देवान घाल्ली बुन्याद घट उबी आसा आनी तिचेर घाल्लो तकटो हो आपणाचे कोण ते देव वळखता आनी जो कोण सोमयाचे नांव उच्चारता ताणे खोटेपण पयस करचे. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां ह्या जागेर शिकयता. देवान आमच्या जिवितान आपली बुन्याद घाल्ली आसा आनी ती बुन्याद घट आसा. कित्याक देवाक जाणा कोण आपली ती. देव आपल्या भुरग्यांक बरो वळखता. देखूनच देवाचें उतर सांगता, जो कोण आपल्या तोंडान सोमयाचें नांव उच्चारता ताणें आपल्या जिवितांतलें हर एक खोटेपण, हर एक वायट पयस करचें. कित्याक आमची बुन्याद आमच्या देवान घातल्या. कित्याक तो आमकां वळखता. आनी ताचो एकूच आवडो आसा की आमी आमच्या जिवितांतले हर एक वायट ते पयस करून ताच्या सांगाता पवित्रतायेन जियोचें. कित्याक ताची बुन्याद घट आसा, ती कोणाच्यानूच हालोवंक जायना. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, जो आपलें घर एका फातराचेर बांदता तो शाण्या मनशा भाशेन कितले आवर तुफान आयल्यार पासून तें घर हालोना. कित्याक तें घराची बुन्याद देव घालता. कित्याक तो आमचो आसरो, तो आमचो आदार आसा. मोगाचे तो आमचो देव आसा, तो आमचो स्वामी आसा, आमच्या जिविताचो धनी तो आसा. देखून ताणें घाल्ली बुन्यादी घट आसा. कित्याक देव आमचो मोग करता. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. हे तुझ्या मोगा पासत, हे तुझ्या सोबीत भाव भयणा पासत तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता. कित्याक आमच्या जिविताची बुन्याद तूं जावन आसा. कित्याक तूं आमकां वळखता. मोजो स्वामी, तूच मोजो देव, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच मोजो रोशनार, तूच मोजो धोनी, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच मोजो आधार, तूच मोजे बळ, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच मोजो आसरो, तूच मोजे सूख, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच वाड मोजो जाणलेल्या घाला शिरो, विश्वास तुजेर मोजो देवता.
क्या दिन वाचूया. तूच म्हजो स्वामी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच म्हजो रोसणार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच म्हजो आधार, तूच म्हजें बळ, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजें सूख, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो, गोपान तुज्या संतोष कितलो. तुजेचो आदार म्हजो गुरबेचो संदीर जसो, दारो म्हज्या जिविताचो. तूच म्हजो स्वामी, तूच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच म्हजो रोसणार, तूच म्हजो दोनी, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच म्हजो आधार, तूच म्हजें बळ, वाखाणी तुका काळजांत थांब. तूच म्हजो आसरो, तूच म्हजें सूख, वाखाणी तुका काळजांत थांब. हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया. Worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus. तुझ्या मोगापासून. Oh, hallelujah, Abba Father. Worship the Lord. या वेळेला देवाक वाखाणूया, स्तुती करूया. महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठा के तेरे नाम को उजागर. महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को उजागर. कि तू है महान, करता है तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. कि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को उजागर. महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को उजागर. कि तू है महान, तू करता अद्भुत
तेरे जैसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। ओ बाशांदाला सांद्र नाम, ओ तुमसा कोई नहीं मेरे प्रभु। लिब्रा शांदाला वाक्रमा सहरियाला। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आजच्या देवाचे उत्तर घ्या. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18 जो 15वीं 18वीं देवाचे उत्तर किती सांगता ते पळया. संसार तुमका जळता जाल्यार तुमका जळची आदी तो म्हाका जळता म्हूण जाणा जायात. आमेन. कितें म्हणटा, संसार तुमका जळता जाल्यार तुमका जळची आदी तो म्हाका जळता म्हूण तुमी जाणा जायात. 19वी लायन म्हणटा, तुमी संसाराचे न्हू आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेचून काडल्यार देखून संवसार तुमकां जळटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय देवाचें उतर आनी जेजू क्रिस्त आमकां कितें सांगता पळयात. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीर तो म्हाका जळटा म्हूण जाणा जाय. प्रेज द लॉर्ड. जळटा म्हटल्यार कितें? जळटा म्हटल्यार तुमचे थंय जी बरी कामां घडटात वा तुमचे थंय जे देवाची ग्रेस आसा वा तुमचे थंय एक वेगळी महत्तम कृत्य म्हटल्यार वेगळे मिलागा जातात, त्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा ज्या वेळार संवसार तुमकां जळटा, संवसार जळटा म्हटल्यार खेरीज भाशेन बाबा संवसार केन्नाच जळटा. ज्या वेळार तुजे थंय बरेपण आसता त्या वेळार तुजे थंय बरेपण केन्ना येता, ज्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त तुज्या भितर आसता त्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. आतां देवाचें उतर सजवून घेवंक जाय. हय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, संवसार ज्या वेळार तुमकां जळटा म्हटल्यार तुका
म्हाका जळटा त्या वेळार खेरीज भाशेन तो जेजूक जळटा. प्रेज द लॉर्ड. हें अशें कित्याक म्हटलां जेजून ज्या वेळार उलयता त्या वेळार अशें कित्याक म्हटलें, ज्या वेळार संवसार तुमकां जळटा तो म्हाका जळटा अशें कित्याक म्हटलां. कित्याक जाणा, कित्याक तूं आनी देव ह्यो वेगळो ना. कित्याक तुका देव म्हणटा तूं म्हाजो आसाय आनी हांव तुजो आसा, आमी वेगळे न्हू. आतां दोगांय जाणां आमी एक. तुजें दूख तें म्हजें दूख, तुजी खोशी ती म्हजी खोशी, तुजें जिवीत तें म्हजें जिवीत. आमेन. म्हटल्यार तुज्या जिवितान जें कितें घडटा, तुज्या जिवितान जें कितें चलता तो तेचो संबंद म्हज्या जिविताशी आसा. आमेन. आनी म्हज्या जिवितांत जें कितें आसा तें सगळें तुजें आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बायबलचे देवाचें उतर सांगता, एक व्हडली किंमत दिवन तेणी म्हाका विकतें घेतला. एक व्हड किंमत घेवन तेणी म्हाका विकतें घेतला. प्रेज द लॉर्ड. विकतें घेतलें म्हटल्यार कितें? विकतें घेतलें म्हटल्यार तुज्या जें कितें प्रायस आसली, जें कितें आसलें तें तेका पे करून तेका घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर सांगता, व्हड किंमत दिवन तेणी आमकां विकतें घेतलां. पळयात बाबा, सजमन घेयात, तुका मेळोवच्या पासत देवान एक व्हडती किंमत दिल्या आनी तेचें मोल ना. तेचें मोल ना. सजमन घेयात. ज्या वेळार तेणी तुमकां विकतें घेतले, आतां दुसऱ्याचो कोणाचो अधिकार रावना ना. कित्याक तेणी तुका विकतें घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवाचें उतर हेंच सांगता, आयचे दिसा देवाचें उतर तेंच सांगता, ज्या वेळार संवसार तुमकां जळटा तो म्हाका जळटा. कित्याक देव म्हजो मोग करता, देव म्हजें जिवीत आसा, म्हज्या जिवितांतली हर एक वस्तू म्हज्या देवात हांवें जोडलेली आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा जेका लागून जायतीं जाणां आमच्या अगेन्स्ट वयतात. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां ज्या वेळार चड करून आमी सत उलयता त्या वेळार फुडच्या मनशाक तें सत एक्सेप्ट जायना. तो कितें कितें आमकां फाटल्यान उलयता, आमच्या फाटल्यान उलयतलो, आमच्या फुडल्यान उलयतलो. म्हटल्यार तुका अशें करून तुजें जिवीत सोडटा. हें कित्याक हें सगळें येता तें जेलसीक लागून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं ज्या वेळार सतान चलताय त्या वेळार सैतानाक नाका आसता तें सत तुज्या वांगडा चल्लेलें. प्रेज द लॉर्ड. सैतानाक नाका आसता तें सत तुज्या वांगडा चल्लेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजू क्रिस्त डिक्लेअर करता, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार, प्रेज द लॉर्ड, संवसार तुमकां जळटा तो जेलस जाता जाल्यार तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जाता. म्हटल्यार इतलें देवान सांगलां. कितें तर जेजू क्रिस्त म्हणटा तो तुका ज्या वेळार जळटा न्हू तेच्या आदी तो पयलो म्हाका जळटलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार हें कितें जावन आसा? हें रिलेशन जावन आसा बिटवीन यू एंड गॉड. आमेन. तुज्या मदें एकात आनी देवा मदें एकाद ह्यो संबंद जावन आसा. तुजें जिवीत आनी देवाचें जिवीत एक जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पण करता, ज्या वेळार आमचें जिवीत देवाक भेटयता जाल्यार त्या वेळार सगळ्यान व्हडली वस्त जाता ती म्हटल्यार देव तुका आपलो करून घेता. आमेन. ज्या वेळार देव तुका आपलो करून घेता त्या वेळार आतां तुका दुसऱ्या कोणाचेर अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एग्जाम्पल घेयात, तुमी एका बाजारांत गेल्यात आनी तुमकां जाय ती वस्तू तूं मोल खर्च करून तूं विकती घेताय जाल्यार त्या वस्तूचेर आतां दुसऱ्या कोणाचो अधिकार ना. ज्या ताकाय तूं वस्तू ती इकनाय. प्रेज द लॉर्ड. जे ताका तूं वस्तू इकनाय ना त्या ताका दुसऱ्या कोणाचो अधिकार आसोकूच जायना. कित्याक ती वस्तू तुजी आसा. आमेन. आनी पवित्र पुस्तक हेंच सांगता न्हू, देवान आमकां एक व्हड किंमत दिवन विकती गेल्या. सो आतां कोणाचो दुसऱ्याचो अधिकार आमचे वयर ना, फकत पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याचो अधिकार आमचे वयर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जसो हांव उलयतां, जसो तुमी आयकता, ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें सामर्थ्य आमचे भितर आसा. आमेन. हालेलुया. तेणी आमकां एक निशाणी दिल्या. तेणी आमचेर आपलो शिक्को मारला. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटाय तेणी तुजेर शिक्को मारला. आपल्या आत्म्याचो शिक्को मारल्यार कितें? ह्यो म्हजो आसा, हेका हात कोणी लावचो. प्रेज द लॉर्ड. आतां तरी आसतना जर कोण तुका जळटा जाल्यार
जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जळटा म्हण जाणा जायात. आमेन. एक लाईन झाली. 19 लाईन पाहिजे कितें म्हणटा, तुम्ही संवसाराचे न्हय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 19. तुम्ही संवसाराचे न्हू. आमी संवसाराचे न्हू. आमी तर ह्या संवसारान रावता न्हू, मागीर आमी संवसाराचे न्हू कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेचून काडल्या देखून तुमकां जळटा. प्रेज द लॉर्ड. पयलें म्हणटा हय जेजू क्रिस्त पुरो रित्यान तुका संवसारा वांगडा सेपरेट करता. हालेलुया. म्हटल्यार जे रिलेशन आसा थंय एक कातर लायल्या भाशेन करता, ते कट करता. आमेन. पळयात, तुमी केन्ना देवाच्या संपर्कान येवंक शकतात ज्या वेळार संवसारा सांगाताक संबंध तुमी कातरतल्यार त्या वेळार देवा सांगाताक संबंध तुमी एकठांयतल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. संवसारा सांगाताक ज्या ताकाय तुमी संपर्क काटणार ना, म्हटल्यार कट करणार ना, त्या ताकाय देवाचो संपर्क तुका मेळचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जस्ट एग्जाम्पल घेया, केदोय व्हडलो कितक्याय लाखाचो तुमी फोन घेयात, कितक्याय म्हागायचो तुमी फोन घेयात, पूण जर तुमकां तेचो नेटवर्क नासलो, कितलेय व्हडलो फोन आसलो तरी ताका उलोवंक मेळचें ना. आमेन. सो इम्पॉर्टंट आसा तुका जर उलोवंक मेळोंक जावो जाल्यार नेटवर्क आसणें हें खूब गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार नेटवर्क कट जाता तुका उलोवंक शकनाय तूं. प्रेज द लॉर्ड. सेम ज्या ताकाय तूं संवसारा वांगडा तुजो संबंध कट करनाय ना, संवसारी वस्तू वांगडा तुजो संबंध कट करनाय ना, संवसारी जिविता वांगडा तुजो संबंध कट करनाय ना, त्या ताकाय देवा सांगाताक तुजो एकठांय जावचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवा सांगात तुजो एकठांय जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घ्या, हय जेजून कितें म्हणटा, 19 लायन क्लियर, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. म्हटल्यार हय अशें पवित्र आत्मा दाखयता, ही एक कातर लायल्या भाशेन, ही लायनींग कातर लायल्या कट केला, जसो एक पेपर आमी कट करता, कट करून सेपरेट केला. तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. हे डिक्लेरेशन जावन आसा पवित्र आत्म्याचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. सजवान घ्या, तुमी ह्या संवसाराचे न्हू. विशय फिनिश. ओके. जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे न्हू, देवान तुमकां सेपरेट केल्लें. ओके. आतां सेकंड लायन कितें म्हणटा, आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेचून काडल्यात. हो. प्रेज द लॉर्ड. पयलें म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे न्हू, आनी दुसरें म्हणटा हांवें तुमकां संवसारांतले वेचून काडल्यात. आमेन. तेका लागून संवसार जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवान तुमकां वेचल्यात देखून संवसार जळटा, देखून दुसरी जळत. आनी कित्याक तेंच्या मदें कातलो देवान तुका वेचला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबलचे एक उतार सांगता, डोंगरार वसलेले शार लिपोवन रावना. आमेन. डोंगरार वसलेले शार लिपोवन रावना. आनी देवाच्या सामर्थ्यशाली नांवान सांगता, तुमी जावन आसात ते शार. आमेन. तुमी जावन आसात ती सिटी जी डोंगरार वसतात ती. आमेन. तुमी केन्नाय पयल्यात जाल्यार परजळतल्यात, कित्याक तुमचे भितर देवाचो उजवाड आसा. आमेन. तुमी पळयात, डोंगरार जे सिटी आसता, डोंगरार जे घर आसता, ते लांबसूनय तुका दिश्टी पडटा, कित्याक ते उंचायेचेर आसा. आमेन. कित्याक उंचायेचेर आसा पळया, ते उंचायेचेर आसा म्हणून दिसना ना, तर तेचे भितर एक व्हडली गजाल आसूंक जाय. घरां उंचायेचेर आसल्यार प्रॉब्लम ना, पूण ती घरांचे भितर एक कितें तरी जाय, आनी तो म्हटल्यार उजवाड. आमेन. जेन्ना काय तुजे भितर उजवाड दिसना ना, तेन्ना काय तूं कितलोय व्हडल्या उंचार वच, तो उजवाड दुसऱ्याक दिश्टी पडना. आमेन. म्हटल्यार तुजें घर एक तर उंचायेर जाय, आनी उंचायेर आसल्या उपरांत उजवाड तेचे भितर जावं. आमेन. सो जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसात आनी तुमी दुसऱ्यांका दिश्टी पडटात. आमेन. तुमी ह्या संवसारान दुसऱ्यांका दिश्टी पडटात. प्रेज द लॉर्ड. आयचे जे देवाचे उतर आसा ते दोनूच लायनीन देवान आमकां शिकयला. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार, ओके, तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जळटा. म्हटल्यार कोणाक? जेजूक जळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरे आमी शिकल्या जॉन चॅप्टर 15 वर्स 19, तुमी संवसाराचे न्हू. म्हटल्यार कट केला. देवान तुका संवसारा वांगडा कट केला.
आणि हांवें तुमकां संवसारांतले वेचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जाता. हूंय आतां ते जेजू क्रिस्तान रिजन सांगले संवसार तुमकां कित्याक जाता तो. आमेन. ओके, मागीर जळटा जाल्यार जळ न्ही, कित्याक आमी देवाचे आसा. आमेन. संवसार जळटा जाल्यार जळ न्ही, आमी देवाचे आसा. आमेन. कित्याक देवान आमकां वेचला. आमेन. पळयात बात, आज खूब गरजेचें आसा संवसारा सांगाताक तुमचो संबंध कट करात तर देवा सांगाताक रिलेशन तुमी बांदताल्यात. आमेन. जे आतां काय संवसारा सांगाताक तुमी संबंध कट करणार नात ते आतां काय देवा सांगाताक रिलेशन कट जावचें ना. आमेन. कित्याक देवान तुमकां संवसारांतले वेचल्यात. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां शुद्ध, नित आनी निर्मळ ती दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तरवारी भाशेन जेंकां सजमतात तेंकां आपलें जिवीत सुदरूंक मेळटा. आमेन. आनी जी जिवीत सुदरता ती साशणीक जिविताची अधिकारी जाता. आमेन. देव तुमचो मोग करता, देखून तुमकां बऱ्या उतरांनी तो सांगता. आमेन. गॉड ब्लेस.